our objection has been overruled because it is not a ground for rejection of the nomination form. And one thing I must say at the beginning, reply file केले गितेशान मानून गेले एक्सेप्ट केले की तेणे एक हें गायिल्लें म्हूण कितें FIR आसा म्हूण तेणें पेटिशन गायिल्लें म्हूण कितें आमी सांगलें तें सामकें सत म्हूण करेक्ट प्रूव जालें आनी ते FIR चॅलेंज केलें तें बरोवन दिला तेणें. सो रिटर्निंग ऑफिसराची ऑर्डर कितें ती स्टेज रिजेक्ट करपा न्ही म्हूण मागीर तुमी कोर्टां वचूं जाता देखून टॅक्निकली ती आमची ऑब्जेक्शन रिजेक्ट ऑर ओवररूल म्हणटात तशें करून तें जालें. सो हीज नॉमिनेशन फॉर्म हॅज बीन एक्सेप्टेड. आमकां आमी कितें ऑब्जेक्शन काडलें तें बेस्ड वीथ डॉक्युमेंट्स काडटा कित्याक लोकांक पडोवंक जाय म्हूण कसले केसीस आहा आनी हांवें दाखयलां केसीस कन्विक्टेड नॉट कन्विक्टेड केसीस चार्ज शिटेड नॉट चार्ज तो ते आर्ग्युमेंट करतालो. हांवें म्हणलां फॉर्माची कितें बरोवं एफिडेविटीच्या वीच केसीस वीच आर पेंडींग FIR फायल एगेन्स्ट पूण रिटर्निंग ऑफिसरान डिसिशन पास केली दॅट इट हॅज टू बी फॉर्म टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज चॅलेंज मागीर आमच्यान करूं जाता तो निवडून आयलो जाल्यार. सो दीस इज पार्ट वन. पूण आनीक एक गोश्ट कितें जाणा आमी कित्याक काडलेलो ऑब्जेक्शन लोकांक पडोवंक जाय ती लोकांक सांगूं जाय ABCD कितले केस आहात ते 5-6 कितें सांग तूं प्रॉब्लम ना मागीर लोकांक कोण दी तूं मागीर बँकां कोणा क्रेडिटराक कितले पयशे देणे पासून ती सांगूं जाय. पूण तें सांगलो ना जाल्यार चुकलें जाल्यार सेकंड पार्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सिवील लायबिलिटीज आनी तें इज नॉट अ ग्रावंड फॉर डिसक्वॉलिफिकेशन. पूण आयज सकाळीं हांव येता आसतना म्हाका आनीक एक कोणें नोटीस धाडली 2021 लोकमान्य बँक म्हणून आसा लोकमान्य मल्टीपर्पज क्रेडीट सोसायटी तेणे मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी तेणे 2021 एक ऑर्डर इश्यू केल्ले तेन्ना कोण अवॉर्ड जाल्लो आर्बिट्रेटर अवॉर्ड जाल्लो कितल्याचो गितेश नायक आहा थिंगा एज वन ऑफ दी रिस्पॉन्डंट 22 कोटी तो देणे ते बँकाक चिंत तूं 22 crores 97 lakhs 4,812 अजून फारीक केलो ना म्हूण हांवें आयकलां कन्फर्म करूं पडटलें आनी फारीक केलो ना जाल्यार म्हाका दिसता ते हांव मॅथमॅटिशियन न्ही मॅथ्साक तितलो बरो नाशिल्लो म्हूण आदमास हांव म्हणटा 28 crores आसतले आउटस्टँडींग. हे लोकांक सांगूं जाय ते बाबा हांव देणें इतले कोटीचे केस आहात म्हजेर हांव तेका फारीक करूना म्हूण हांव इलेक्शनाक बसता तुमचे पासत जितल्या पासत बसता सांगात न्ही. आनी मागीर आमी राजकारण करना आनी इलेक्शन कितें राजकारण न्ही पॉलिटिक्सूच तें न्ही एट द एंड ऑफ द डे. बट आमी इलेक्शनाक आमी बेश्टे ऑब्जेक्शन भायले भायर गायलो ना वी फायल्ड ऑब्जेक्शन वीथ डॉक्युमेंट्स सपोर्टींग डॉक्युमेंट आनी तो एक पाटी मानून घेतात आमी सांगतात ते खरें म्हूण कांय फट मारलो ना. टोटल कितले केसी आहा म्हणले तुमी? ना सद्या आमकां मेळ्ळे ते आमी दाखयले आनी कितले आतां भायर सोदतात ते येतले मागीर आमच्यान बाय द टायम इलेक्शन प्रोग्रेसीस आनी 4-5 येयले जाल्यार हांव नेणो कित्याक आनी कोण धाडटात म्हाका आनी हे केस आहात ते केस आहात आनी कितले धाडटात म्हाका वॉट्सॅपाचे आयले म्हाका पूण हांव कन्फर्म करून सांगूं सोदता बेश्टो कितें सांगून हें करूं सोदना. तुमी चॅलेंज करतले मुखार मागीर तो निवडून येता जाल्यार तेन्ना चॅलेंज येता. ओवरऑल आतां पब्लिकान जावं वोटर्सांनी हेजे वयल्यान कितें मॅसेज चोय सुप्रीम कोर्टान स्टार्ट केल्लो तेन्ना केंद्रीय सरकार कायदो चेंज करूंक सोदना पळय. केंद्रीय सरकार इवन टेंटेड पॉलिटिशनाक चान्स दितालो इलेक्शनाक बसपाक. सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिलो वोटर हॅज टू हॅव एन इन्फॉर्म्ड चॉयस तांकां कळोंक जाय तुमचो उमेदवार कसलो तो. सो आतां मुगे मॅसेज लोकांक तूं पळय असलो मनीस हो खंयचो कॅन्डिडेट जाय होच न्ही खंयचो कॅन्डिडेट येता इलेक्शनाक इतले देणे जाले तो कोटेनी देणे जाले लोकांक बँकेक ऑर केस आहा ते आनी 1 लाखांनी तेन्ना डिस्क्लोज केली 17-22 लाख तेन्ना डिस्क्लोज केले एफिडेवीट तेजे वयल्यान आतां ही कोटेची लोकमान्य बँकाची हातूंत पळय इतले देणे जाले लोकांक
असले क्रिमिनल केस बेश्टी स्ट्रायकाक गेलो मोर्चाक गेलो तसले हांवें म्हणलां काल पासून तसले न्ही ते केस हे फायनान्शियलाचे केस तेन्ना लोकांक चिंतून मत मारूं जाय असले लोक पयले कित्या इलेक्शनाक बसता नंबर 2 कितें जातलें मागीर फुडें कसलो कॅन्डिडेट क्लीन मेळना जाल्यार बिकॉज फायनान्शियल स्पेशली फायनान्शियल कळ्ळें न्ही बिकॉज फायनान्स इज द रूट ऑफ करप्शन सो करप्शन वाडटो जाल्यार असले लोक येतलेच इलेक्शनाक आनी लोकांनी निवडून हाडले जाल्यार असले लोकांक कोणाचे कोण करप्शन करूंक शकता मागीर आमचे डेमोक्रेसी काबार जायना सर तेणी काल तुमकां चोर कशें आपल्याक चोर आधार कितें जालो आमी चोर कशें पडले आमी करपा लागलो हांवें चोर म्हणला आनी तो चोर तूं मातशें आयक हय हांवें कोणाक चोर आनी म्हणला दुसरें तेणी स्टेटमेंट केला की आमकां हे बांबोड लोक कशेंच वयर सोरो दिना भंडारी समाजाक चिकटोवपा पळयता म्हणून आमचेर एक केसीस घालता हांवें जातीचें कितें उलयलां ना, कायदो उलयलो जाल्यार मागीर अशें करून डिफेन्स तेणी एक्सेप्ट केला हांवें म्हणलें तें फोटी म्हणून ऑर चॅलेंज केला तें पयलें चिंतून जाय बेश्टे हांवें म्हणलां पासून पयले नॉमिनेशन फायल कोर्स न्ही पयले स्क्रुटिनीज आसली पयली हांवें म्हणलां जातीचे आनी धर्माचे आतां स्टार्ट जातले कळ्ळें न्ही हे इलेक्शन अशें करून जायना आनी आमी केन्नाय अशें करून चिंतना मुगे मनान सुद्दां सगळे लोक आमचे वांगडा आसता आमी केन्ना चिंतना सगळे आमचे भाव भयणीचे आनी आमी गोंयकार उगडास करून आमी गोंयकार अशें करून केन्ना डिफरन्स करना सो केन्ना कोण अशें करून यूज करूंक सोदता जात वा नाजाल्यार धर्म आनी कितें लोकांक चिंतूं जाय कितें